O Holy Spirit, we thank you for the advancements that have led to improving the health of so many. We beg you to inspire new breakthroughs in overcoming the coronavirus and all serious flu viruses. Protect, we pray, healthcare professionals from the illnesses they are treating and make them instruments of your healing. Amen. One evening, a gentleman came to our house and said, there is a Hindu family with 8 children, have not eaten for a long time. Do something for them. And I took rice and I went immediately. And there was this mother, and those little ones' faces, shining eyes from sheer hunger. She took the rice from my hands. She divided into 2 and she went out. She came back. I asked her, where did you go? What did you do? And one answer she gave me, they are hungry also. She knew that the next door neighbor, a Muslim family, was hungry. What surprised me most, not that she gave the rice, but what surprised me most, that in her suffering, in her hunger, she knew that somebody else was hungry, and she had the courage to share. सुरुवात एक सगली आम्ही किती होऊया 826 पेज नंबर 13 826 सगली आम्ही एकठांय जाऊया सगली आम्ही लागीं सोया दुनिया देवाक वाखाणुया तारून आमचो जागाजुया तारोणाक तूं कडक दोनिया जिवितांतूं चोरू दोनिया आमकां भुरग्यांक तूं वाडटा खंय तुज्या राजान दवरून पावय तारोणाक तूं कडक दोनिया जिवितांतूं चोरू दोनिया आमकां भुरग्यांक वाडटा खंय तुज्या राजान व्हरून पावय. सगल्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकां दिव आनी आयचे मिसाची भेटेक सगल्यांक तुमकां माई मोगाचो येवकार. ही आयची मिसाची भेट भाग्योन पेद्रूच्या मानांक आमी भेटयता. आयज अनिशा फारिया आपलो जल्माचो दीस मनयता. ताचेर देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया. आनी ह्या सगळीं जाणां जीं आपलो जल्माचो दीस आयज मनयतात वो काजाराचे दीस मनयतात तांचेर आशिर्वाद मागुया. इल्लोसो वेळ ओगीच रावन आमची जण एकल्याची मागणी हे मिसाचे भेटेन देवाक उबारुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रिच्या भाव भयणीनो, जेजू सदांच आमचे सवें चुरचुरता. देव चुरचुऱ्यांचो देव, इज कंपॅशनेट गॉड. आनी देवाची ही माया मोग जी आमचे सवें दिसती पडटा ती आमच्यान जायते भाशेन पडूंक जाता. थोडे जाण ती देवाची म्हूण पळयतात, जाल्यार थोडे जाण आपणाच्या फायद्याक पळयतात, जाल्यार थोडे जाण आड वेतात. आमी देव आमचे सवें करता ती सगळीं बरेपणां खालतीकायेन खुशालकायेन आनीक देवाक आर्गां दिवन मानून घेवया. पूण जायते फावटी आमी घडये चुकल्या. आमी उपकारी जावचे सुवातेर देवा सवें अनुपकारी जाल्या. असल्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणें मागुया.
हांव पातकी हांव पातकी सूर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भणिंदू म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात म्हजो अपराध म्हजो बोड अपराध ह्या पासत घेवन सदांच सांकवार मरेक सगल्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भणिंदू म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवू. आमेन. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूट कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूट कोर, सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूट कोर. प्रार्थुया. मोगळ बापा, पडलेलो संवसार तुज्या पुताच्या खालतेपणा वरवीं तुवें उबारलोय. पातकाच्या गुलामपणांतली तुवें आमकां सोडयलें तशें सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. आमेन. ओजियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पोर अशें सांगता, म्हजी रोज्या नासतना तांणी राजा केले, म्हाका कळोय नासतना कुंवर नेमले. आपल्याच भांगाराचे आनी रुपयाचे निसणटोनाक निर्मिल्ले तांणी कुड्डे देव केले. सामार्ये, तुज्या पाडकुल्याक हांव पाठ करतां, म्हजो राग ताचेर पेट्टा. केन्ना पोरयान इस्रायेलाच्यो पूत धुवो शुद्ध जायनासतना उरतल्यो. एका कलाकारान केला ते देव जावन वचो. देखून सामार्येच्या पाडकुल्याक हांव उजो लायतलो, कित्याक तीं वारें वोपतात आनी वादोळ मोड लुंवतात. गोवाक कोणसां येवचीं नात, कोणसां पीठ दिवचीं नात. दितीत जाल्यार पोरकी मनशां तें खातलीं. एफ्रायमान वेदीचेर वेदी बांदल्यो, पूण ह्यो वेदी पातकांचो सोयेक जाल्यो. हजार बोर पर्यान म्हजे समृद्धीचे कायदे हांव तांकां बरोवन दीन जाल्यार पोरकी करतात तशीं तीं म्हजें आयकुचींच ना. योद्न करूंक तांकां आवडटा, बरें तर योद्न तांकां करून दी. तांकां मांस बरें लागता, बरें तर मांस तांकां खावूं दी. हें सगलें सर्वेस्पराक मानना. तांच्या खोटेपणाचो तो आतां उगडास करतलो आनी तांच्या पातकांक खास्त लायतलो आनी तीं परतून इजिप्ताक वेतलीं. देवाचें उतर हें. देवाचे ओड उपकार. आमचो जबाब जावन दी. इस्रायेलाच्या पुता धुवानो, सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवात. परतून म्हणया, इस्रायेलाच्या पुता धुवानो, सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवात. स्वर्गार आनी पृथ्वीर आमचो देव आपणाक जाय तें सगलें करता, पूण ताच्यो मुर्ती रुपया भांगाराच्यो मनशाच्या हातांनी घडलोल्यो. जबाब. इस्रायेलाच्या पुता धुवानो, सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवात. तांकां तोंड आसा पूण वाचना, दोळे आसात पूण दिश्ट ना, कान आसात खरें, आयकूंक मात जायना, नाक आसा पूण उंगटोले कशें. जबाब. इस्रायेलाच्या पुता धुवानो, सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवात. हातांनी तांच्या आफडूंक नजो, पांयांनी चलूंक जायना, गोड्यांतलो कसलोच आवाज भायर सरना. मुर्ती करतात ती मुर्ती सारकीच आनी तांचेर विस्वास दवरतात ती तशींच. जबाब. इस्रायेलाच्या पुता धुवानो, सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवात. इस्रायेलाच्या पुता धुवानो, सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवात.
तो आमचो आदार, तो आमचो राखणार. आरोनाच्या पुतानो, सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवात. तो आमचो आदार, तो आमचो राखणार. जाबाब, इस्रायलाच्या पुतादुआनो, सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवात. उद्गार. Soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy. सोमी म्हणटा, हांव बरो गोंवळी, हांव म्हज्याक ओळखता आनी म्हजी ती म्हाका ओळखतात. Soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुम्या. देंवचार बशिल्ल्या एका मनशाक, एका मोन्याक जेजू सरशीं घेवन आयली आनी देंवचार काडटूच मोनो उलयलो आनी लोकांन अजाप जावन म्हणलें, इस्रायेलान असलें केन्नाच कोणेंच देखूंक ना. पूण फारिझेव म्हणूंक लागले, वो देंवचाराच्या प्रधाना उद्देशीं देंवचार काडटा. जुदेवांच्या देवस्थानांनी शिकयत, स्वर्गाराज्याचें शुभ वर्तमान परगटीत आनी सर्व जिन्साचे पिडा रोग बरो करीत सगळ्या नोंगरां गांवांनी जेजू भोंवतालो आनी परजेक पळोवन चुरचुरतालो, कित्याक ती दोगदवताली आनी गोवडी नासलेल्या मेंढरां भाशेन बाबडी कशी जाल्ली. तेन्ना आपल्या शिसांक ताणें म्हणलें, पीक खूब पूण वावराडी थोडे. देखून पिकाच्या दोनया लागीं लुवणे मोडणेक वावराडी धाड म्हूण मागात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्त. प्रिय भाव भयणीनो, जेजूची ओचोरियां जायतीं आनी बो करून ही ओचोरियां जी जेजू करता ती परजेचे चुरचुरे धरून, परजेचो हुस्को धरून करता. आनी जें कितें जेजू करता, जी ओचोरियां जेजू करता, ताचे विशीं 3 भाशेचे मनीस आसात. हो 3 भाशेच्यो कॅटेगरीज आमच्यान म्हणूंक जाता. एक हो लोक जो अजाप जातालो जेजून कितेंय करीत जाल्यार आनी रोखडोच म्हणटालो, हें बेसतें मनशाच्यान जायना, हें फकत देवाच्यान करपाक जाता. म्हणटो जो देवाचो दूत वो देवाचो प्रवादी वो देवाचो मनीस जायते भाशेन जेजूक ती पाचारताली आनी जेजू भाशेन आनी दुसऱ्या कोणेंच करूंक ना हें परतून परतून उलयतालीं. हो लोक जो भावार्थान जेजूशी येतालो तो एके भाशेचो एक कॅटेगरी. दुसरी कॅटेगरी आसा ती उरफाटी. तातूंत आसात फारिझेव, धर्मशास्त्री, जांकां किरीत भाशेन जेजू करतात तें बरेंपण पळोवंक जायनासलें. नोसाय जाताली जेजूची, जेलसी जाताली आनी देखूनच जेजून कितेंय करीत जाल्यार तें बरें आसा तें वायट करून दाखोवपाक तांकां बरें दिसतालें. आनी होच तांचो प्रयत्न, कितेंय जेजून बरें केलें जाल्यार तें वायट करून दाखोवपाचें. जेजून सोनवारा दिसाक बरें केलें जाल्यार ते रोखडे म्हणटाले हो सोनवार मोडटा, जुदेवांच्या कायद्यांचेर आड वेता. जेजून त्या मोन्यांक बरो केलो, ताचे वेलो देंवचार काडलो जाल्यार जेन्ना लोकांन म्हणलें असलें मनशाच्यान जायना जाल्यार हेच फारिझेव म्हणटात ताणें देंवचाराच्या प्रधाना विशीं ताचे पदवेन तो देंवचार काडला. म्हणटच तेय मानून घेतात की जेजून देंवचार काडला, जेजून ओचोरियां केल्यान, पूण ताका अर्थ दुसरो, रोंग दुसरो मारताले. हे जाले दुसरे भाशेचे. तिसरे भाशेचो जेजू.
लोक बरें उलयता, लोक वायट उलयता, लोक फॉर उलयता, लोक अगेन्स्ट उलयता. पूण जेजू बरें जें करपाचें आसा तें करीत गेलो, फाटीं सरूंक ना. कोण उलयतात देखून ताणें आपलें बरेंपण बंद करूंक ना. देवाचो मोग देवाचें राज बांदूत रावलो आनी हें देवाचें राज बांदूंक दुसऱ्यांकूय आपयत रावलो. बो करून आपल्या शिसांक जेन्ना ताणें विचून काडले तेन्ना तांचे मुखार हें मांडलें की वावर जायतो आसा, पीक खूब आसा, पूण वावराडी थोडे आसात, देखून फुटी घालतात तसले उपकारो ना. वो जे कोण नाका जाल्लीं बोगलाटां घालतात ते एक आडकोड. जाल्यार दुसरे वाटेन जे आसात, जे विस्वास दवरतात, तांणी हो बरो वावर करपाक मुखार सरपाक जाय. भाव भयणीनो, आयज वावर जायतो आसा. बो करून जेन्ना हो कोवीड-19 पॅन्डेमीक आमचेर आयिल्लो आसा तेन्ना हो बरो वावर करपाक गरज जायती आसा. आनी पवित्र सभा खरेपणी सोदता असले सोयेग, जेजूचें बरेंपण दुसऱ्यांक दाखोवपाक, चुरचुरे दाखोवपाक, आनी आमकां असले सोयेग मेळ्ळ्यात. पूण घडये आजून पासून आमी सिरियसली पवित्र सभा कशी आमी मुखार येवंक ना. आमी थोडेशे एग्जाम्पल्स आमचे मुखार दवरपाक जाता. जायत्या जाणांनी आपूण बाराबर एक ग्रूप कशे येवन जेवण हाडलें, रांदलें आनी जे कोण उपाशी आसात तांकां वांटलें. हें सुरवातेक आमी केलां, आमच्या थोड्या जम्यांनी केलां, आमच्या क्रिस्ती जम्यांनीय केलां. पूण फकत तितलोसो वेळ. आयज असले सोयेक आमकां जायते आसात टू रीच आवट, दुसऱ्यांक पावपाक, जेजू भाशेन हे चुरचुरे दुसऱ्यांक दाखोवपाक. आमच्या वावरा वरवीं तशेंच आमच्या उतरां वरवीं, दोनूय वाटेन आमची वागणुकी वरवीं. आनी अशें करता तेन्ना आमी हें देवाचें राज परगट्टा. तर भाव भयणीनो, आमचे मुखार जें कितें घडटा तें मानून घेवया. बो करून आतां ह्या दिसांनी रिकवरी केसीस जायत्यो वाडल्यात. खुशाल जावया, देवाक आर्गां दिवया. आनी असल्यो आमकां रिकवरी केसीस आनिकूय मेळटल्यो. आनी आतां आमी ह्या पॅन्डेमिकांतली भायर पावपाक शकता हो विस्वास धरून देव जीं बरेपणां आमचे सवें करता ती मानून घेवया, फुडें वचुया. जशें आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां, कालच्या दिसाक ओजियस प्रवाद्याच्या पुस्तकान आमी आयकल्लें, देव परजा कितली पातकी जाली जाल्यार पासून तांकां सोदूंक भोंवता आनी तांकां बक्षिता. जाल्यार आयज दुसरोय भाग आमकां दाखयता. जे कोण आपलें जिवीत बदलिना, जे कोण त्याच वायटान रावतात, समजून की देव समजून घेतलो, देव आमकां बक्षितलो, जाल्यार खास्तूय आसा. होच देव खास्तूय लायता. बो करून जेन्ना देवाक कुशीन दवरून आमी दुसरे देव करता. जाल्यार आयच्या दिसाकी आमकां करपा मागुया, आमी देवाचे वाटेन रावूंक आनी जें बरेंपण ह्या संवसारा सवें करपाक जाय तें देवाचेच कृपेन आमी करूंक, मुखार सरूंक आमकां हे भेटेन करपा मागुया. भेटोने वेळार गीत घेवया, C23. आमच्या ताटांत दोस्ती रुपा, आमच्या ताटांत दोस्ती रुपा, काडलोलो रोस तुझ्या पोळा, उत्तम बापाच्या दिसा, आमची कालची चोऱ्या रुपा, आमची कालची चोऱ्या रुपा, दोर्या वर्धनाचो आवडेता तूं बेकलो, येचाय सदांच तुका भेटी, ओरपिलोले तुजेरूच दोर्या वर्धनाचो आवडेता तूं बेकलो, सदांच तुका भेटी, ओरपिलोले तुजेरूच म्हज्या भावा भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक
मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाटके पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुज्या नांवाच्या मानाक आमी भेटयता ते बलये वरवीं आमची अंतस्करणां नितळ जावं आनी सर्गीचें सूख जोडच्याक आमचे प्रयत्न दिसान दीस अदीक सुफोळ कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमता, जिव्या बाबार्थान ताचें पुनर्जीवनपण परगट्टा, थीर बरवशान ताचे मोहिमेवंत तेण्या कोतरेकता. देखून आतां देव दिता आनी भोगता सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं, सर्ग आनी संवसार भल्ला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सय सय. सर्वेस्पराचें नांव येता ताका सय. उत्सर्गी तुका सय सय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला. जेजू नव्या येतलो, नव्या येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावतलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत त्या सगल्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती, तिच्या पती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. आमचो देव काकलुतसार आनी आमचो देव आमचे चुरचुरे करता आनी आमच्या आदाराक पावता. आमी सगळीं जेजूची ओचोरयां भावार्थान पळोवंक आनी तेच भाशेन आमी दुसऱ्या सगळ्या ओचोरयां करतले
बरे वावराडी जावंक आमकां करपा मागुया. सगळीं बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणी करूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. राजवटकी पृथ्वी आनी महिमा तुजी शासनाच्या शासनात. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्ताचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी, आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेतान राजवट चलयताय शासनाच्या शासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां घाल, तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिडी संसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेवतली. आत्मीक कमन्या खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूवन हांव तुजो मोग करतां, आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवं आशेतां. हे घोडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवं शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयतां, आनी आख्खोच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. कुण्या वेळार गीत घेवया. D14 पेज नंबर 54. D14. जेजू दाखलेला मी फाटे ताच्या जीवान आमी जिवी. जेजू दाखलेला मी फाटे ताच्या जीवान आमी जिवी. दाखलेला म्हज्या बापाय दिसा वाटा माये मोगा. Urja moran fate beta gorje bapa. Jesu dakhela mi fate tacha jiwana mi jivi. 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 सोमी म्हणटा, कश्टवतल्यानो आनी ओजें वायतल्यानो सगळीं तुमी म्हजीशी यात, हांव तुमकां विसव दितलो. प्रार्थुया. बापा, येद्या वर्त्या देण्यांनी तुवें आमकां भरल्याय.
सासणाच्या जिविताची देणी आमकां सदां मेळूं आनी आमी तुका निरंतरी वाखाणू. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आमचे मागणे करीत भाशेन देवाक उबारुया. आमच्या गांवची जीं कोण बरीं नात तांकां करीत भाशेन बरीं कर म्हूण मागुया. आख्ख्या गोंयांत जीं कोण बरीं नात तांकां बरीं कर म्हूण मागुया. आमच्या दोतोरांक नर्सींक जांचेर पेज जायतो पडलेलो आसा, वावर चड आसा, वावराडी थोडे आसात, जाल्यार तांकांय फावो तितलो आदार दी आनी नवे वावराडी ह्या वावरांत दी म्हूण मागुया. सुरपदविदार आनी काकलूतसारा देवा, सुरपदविदार आनी काकलूतसारा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तुज्या आख्खे रचनेचो तूं प्रेमीत मोग करताय. तूं प्रेमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेखाल कोरोना व्हायरस पिडेखाल कश्टवतल्या पासत कश्टवतल्यापासून तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोनवाडायेन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाली येवं. हे पिडेक लागून दोगदवतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विज्ञानाक एक गुणादीक वासी बेगीनूच सोदून काडून आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक गरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूं तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक गीत घेवया F7 पेज नंबर 88 F7. जेजूक आमचे मोदें दवरून एकामेकाक प्रितीना दिवून चलया आमी परतून घाला ताच्या मोगाक मनशांक जिखून. जेजूक आमचे मोदें दवरून एकामेकाक प्रितीना दिवून चलया जेजू चलो मोगार रस्त्यार मोगार रस्तो आमी दवरया. बेल्या चाकरी जेजून केली बेल्या चाकरी आमी करया.